आदली फातोड्डा भाजप गटाची वनिता मडकईकर आणि दत्तप्रसाद मांद्रेकर हांच्यांनी आयतारा गोवा फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश घेतलो। भाजप कार्यकर्त्यांक रेस्पेद दिवपाक विसरला म्हण ह्या वेळार वनिता मडकईकर उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रोएक्टिव्ह, पॉझिटिव्ह, फॉरवर्ड थिंकिंग गोंयकार जे आसात हांकां आमी उलो म्हणटात। चड करून जे आपले लेवलाचेर लिडर जे आसात तांणी आमकां जॉयन जावचें। आमी गोंयकारां भितर एकवट असो स्ट्रॉंग करुया। फातोर्डान जो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट मॉडेल आमी सुरवात केला, हो एक गोंयांक दिशा दाखोवपी मॉडेल। हो गोंयांक दिशा दाखोवपी मॉडेल फुडें व्हरपाक सगळ्यांचो आमकां आदार जाय, दामबाबाचो आशिर्वाद जाय आनी सगळ्यांचो आदार, सगळ्यांचो तेंको आमकां मेळटलो। आनी हो मेळपाक हें एक पयलें पावल आसा, हें आतां अशें म्हाका दिसता आनी ताजे खातीर हांव तांचें आज पक्षान स्वागत करतां। आमी आज गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाले। खूब जाणांनी विचारलें आमकां की तुमी अचानकशे गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाले, पूण आमी पळयतात की फाटलीं 10 वर्सां जेन्नाच्यान विजय बाब हांगसर आमदार म्हणून निवडून येयलो, मदीं मिनिस्टरूय जालो, तेणी डेव्हलपमेंटाक जेन्ना हात दिलो तें डेव्हलपमेंट अशें आसलें की तें तुका थंय वचून परत परत काम करचें पडनासलें। जे रस्ते जावं, गटरां जावं ज्यो आमच्यो फुटपाथ्स जाल्यात, सगळ्या वाठारांत ते इक्वली डेव्हलपमेंट जाता। आनी ते डेव्हलपमेंट जे जाता, जे रिलीजन, कास्ट हे सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन जाता, अशें डिस्क्रिमिनेशन कोणाचेंच जायना। मेन म्हणल्यार आतां पार्टीन सेल्फ रिस्पेक्ट उरलो ना। कशें कोणाक कार्यकर्त्याक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, कितें जाय तें आतां आमकां मागचें पडटा, आमकां रिस्पेक्ट दिया म्हणून। कित्याक ते विसरले कशें कोणा कडेन वागपाक जाय। कोण उलयता आसतना बाबा तेजेर उतरां दिवन आयकोपाची हें आसा ना, तांकां पाशेंसूच ना। दे जस्ट कीप वॉकिंग। तूं एक उलयता तेजे कडेन कितें जाता चलत रावता, म्हणजे मनशाक किंमत ना। हांगा येवपाक कारण कितें? कित्याक आमचें जें आतां हांव सोशल वर्कर म्हणून जें आतां काम करता, इतल्या लोकांक हेल्प करता, बड्डा जावं खंयच्या एरियाचो म्हाका केन्नाय खंयच्याय टायमार फोन येता, नॉट एज अ पार्टी मनीस म्हणून, एज अ सोशल वर्कर। पूण लोक म्हाका तितूनय वळखता की हांव भारतीय जनता पार्टीन काम करता। पूण आमकां एक आशा आसता जे आमचे कोण आसा टॉप लेवलाचे जे व्हडले आसात लिडर, ताणें आमकां कितें सपोर्ट करचें, लोकांची कामां करपाक सोंपें करपाक हेल्प करचें। बट केन्ना केन्ना आमी पळयता न्ही, वी आर ऑल डिसअपॉयंटेड, म्हळ्यार आमकां हेल्प तांचो मेळना। सो ते आसून समज आमची कामां जायना जाल्यार आमकां तें कित्याक जाय? आमी जे कामां आसा तें हांव स्वता करूं शकता, तेंचो हेल्प नासतना मागीर तें आमकां कित्याक जाय? हो म्हजो प्रश्न।